मिटींग? ही मिटींग आशिल्ली ती न्यू मोटर व्हेकल रुल्स आमी इम्प्लिमेंट केला फ्रॉम 1 एप्रील. तुमकां खबर आसा आमचे आदले कॅबिनेटान डिसायड केल्ले फ्रॉम 1 एप्रील 2022 हे लॉ इम्प्लिमेंट जातले. हे लॉ तरी लागू जाल्ले सप्टेंबर टू. एक भाशेन चर्चा जाताली रोड सारखे करपा जाय, सायनेजीस सारखे आसपा जाय, बाकी सगळे व्यवस्थित आसपा जाय. बोथ आर नॉट रिलेटेड. आणि एज पर द अर्लियर कॅबिनेट डिसिजन हे इम्प्लिमेंट जालां. आता इम्प्लिमेंट जालां तेन्ना माझी एकूच विनंती लोकां कडेन की इफ यू डोंट ब्रेक द लॉ, तुम्ही तरी सिग्नल तोडना, तुम्ही तरी कायद्यांची पालन करता जाल्यार फायन फारीक करपाचो प्रश्नच येना. सीट बेल्ट व्यवस्थित वापरपा जाय. त्यांच्या सेफ्टी खातीर आमी केल्ले आसा. तेणी ते लक्षात दवरपा जाय. आमकां इच्छा ना की लोकांक चड फायन घालपा आनी आमी करूं नये. हे सेंट्रल गव्हर्मेंटान केला. हे हांव लोकांक स्पश्टीकरण दिवपाक सोदता. दिस इज अ सेंट्रल लॉ, मोटर व्हेकल ऍक्ट. इम्प्लिमेंटेशनाक स्टेट्सी कडेन येता. तरी आसतना सप्टेंबर 2019 जो कायदो आयलो आमी आतां इम्प्लिमेंट केला 1 एप्रिलासून. तुम्ही लॉ तरी ब्रेक करना, सिग्नल तोडना, सीट बेल्ट व्यवस्थित घालता, ओव्हर स्पीडिंग करना, ड्रंकन ड्रायव्हिंग करना, पिवन चलयना गाडी जाल्यार तुमकां कोण फायन करतलो. हे मातशें करिनाका. तरी आसतना एक मातशें हांव पुलिसे आनी आमचे जे इम्प्लिमेंट करतात आनी आमचे RTO जे आमचे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आसा ही एक जॉयंट मिटींग हांवें एकूच कारणाक लागून आपयला. पोल्युशन सर्टिफिकेट म्हण आसता, PUC सर्टिफिकेट तुमकां खबर आसतली, पोल्युशन अंडर कंट्रोल. ते सर्टिफिकेटी लागून लोकांक खूब त्रास जाता. जाय तितले सेंटर ना. पयले कोणूच घेयनासलो ती सर्टिफिकेट. आतां सेंटर घेता म्हूण आज आंकडो पावला 6,000 लोकांनी ती सर्टिफिकेट घेयला. सो टायमार एक एकदां लोकांक ती सर्टिफिकेट मेळना. तेजेर फायन खूब आसा, 10,000 सुमार फायन आसा. तेका लागून हांवें सांगलो लोकांक आमी मातशें टायम दिवया. PUC सर्टिफिकेट ना जाल्यार एक म्हयनो तरी तांकां दिया ती सर्टिफिकेट हाडपाक. थोड्यांची मागणी आसा ना तेजी व्हॅलिडिटी 6 म्हयने आसा ती 1 वर्स करपा जाय. ते आमच्या हातीन ना. हो सेंट्रल कायदो, केंद्र सरकाराचो कायदो. ते आमी केंद्रा बरयतले जाता जाल्यार टेक्निकली इफ इट इज सावंड टू मेक इट 1 year आमी बरयतले केंद्र सरकाराक. पूण सद्या कायदो आहा 6 म्हयन्यांनी PUC सर्टिफिकेट आसपा जाय. तेच बरोबर हांवें खेड्यांनी कितें पळयलां, गांवांनी कितें पळयलां, इवन थोड्या सिटींनी आमचे आवय बापूय आसता, गव्हर्मेंट सर्वंटूय आसता, बाकीचे आसता. भुरग्यांक ते स्कुटरीचेर ना बायकाचेर घेवन वयता, स्कूल युनिफॉर्म घालून आसतात. हांवें म्हणलां तांकां चॅलेंज अजिबात करप ना. कित्याक कशें ते एफोर्ड करतले, गाडी हायर करतले, हो 2 ट्रीप मारतले, 3 भुरगीं आसा जाल्यार 3 ट्रीप मारतले घरा आनी स्कूला कडेन. ते भुरग्यांची सेफ्टी पळोवपा जाय न्हू. भुरगीं एकटी उरतली इतलो वेळ. तेका लागून बी प्रॅक्टिकल, बी ह्युमन. कायदो पास केला म्हूण कायदो कित्याक पास करता? लोकांचे सेफ्टी खातीर. कायदो पास करता लोकांचेच बऱ्या खातीर. पूण बरें जाता तेन्ना हें वायट जाता न्हू. भुरग्यांक सोडून वचोन एकट्या सोडून येवपाचें हें जावपा ना. यू प्लीज बी कायंड टू देम, बी मोर ह्युमन. हें हांवें तांकां इन्स्ट्रक्शन पास केलां. पुलिसेकूय पास केला आणि आमचे RTO तांकांय पास केला दॅट यू ऑल हॅव टू टेक दीज थिंग्स इन टू कन्सिडरेशन. प्रॅक्टिकली वॉट इज वर्केबल हॅज टू बी डन. सर पयलीं फायन्स कमी आशिल्ले जाल्यार लोक इजिली दिवन भायर सरताले. 100 रुपया हेल्मेटाक आशिल्ले दिवन भायर सरता. आतां त्या हॉटेलाक 1000 केला. सो तुमकां दिसना हितून करप्शन वाडपाचे चान्सीस आसा की 1000 दिनासतना लोक म्हणटले आपले 100च घे, 200च घे आणि आपल्याक असो सोड, अशें करप्शन जावपाचे हे जे तुम्ही हे मुद्दे दुसरेच जावन आसा. 500 रुपया फायन आसल्यार, 1000 रुपया फायन आसल्यार, 2000 आसल्यार ते रस्त्यार ते पुलीस रावतात ते वा आमचे अधिकारी रावतात ते करप्शन करता आरोप येतलेच. म्हाका दिसना हे आरोप सारखे आसा म्हण. नंबर 1. नंबर 2 हांवें तांकां सांगलां आमचो नेक्स्ट पळय कार्यक्रम आसा रोड सेफ्टी वीक. ती मिटींग घेवन व्यवस्थीत कॅमेरा आमी बसयतले, हाय रेझोल्युशन कॅमेरा. ऑटोमॅटीक लोक रस्त्यार पुलीस रावता, RTO रावता ते रावपाना. केन्नाय दिसतले, सदां दिसता ते भाशेन दिसपाना. सो ऑटोमॅटीक कॅमेराचेर फोटोग्राफ येतलो. एडवान्स कंट्री आहा ते भाशेन तुज्या घरा चलन पावतले. ते आमी प्रयत्न करता ते जाता तितले बेगीन करपाक. आणि सर तुमकां ट्रान्सपोर्ट मिनिस्ट्री प्लस पंचायत तुमकां परत रिपीट जाला. पंचायत इलेक्शन्स येतात, कशे तरेन पळयता तुमी पंचायत मिनिस्ट्री? म्हाका रिपीट म्हाजे 2 पोर्टफोलियो जाला, एक पंचायत आनी ट्रान्सपोर्ट.
हांव समाधान आसा की म्हाका खबर आसा हांवें कितले हे दोनी पोर्टफोलियोन काम केलां. पंचायतीन एक टेक्निकल सेल केले ते उपरांत इट वॉज अ गेम चेंजर. कितली बरे प्रमाणान कितले फास्ट कामां जाता, क्लियरन्सीस मेळटा लोकांनी, सरपंचांनी, पंचांनी आनी डेप्युटी सरपंचांनी सगळ्यान आख्खे गोंयांत ते पळयलां. आनी तेंचीच मागणी आसली की परत तुमी येया म्हण, हे प्लीज पंचायत सोडनाका. एक्चुअली म्हाजी इच्छा नाशिल्ली, तेंचेच विश प्रमाणे हांव परत येयला. आनी म्हाका हांव आभारी आसा आमचे माननीय मुख्यमंत्र्याक की ट्रान्सपोर्ट आनी पंचायत परत म्हाजे कडेन आयले म्हूण. आता तुम्ही सांगता तो प्रश्न इलेक्शन आसा. इलेक्शन इट इज दीस नॉर्मल प्रोसेस. इन द नॉर्मल रुटीन इलेक्शन येवपाकूच जाय. येतलीच आमची येवना. आमचे इलेक्शन येयले म्हणटाले आमी परते सत्तेर येवपाना, बीजेपी येवपाना, येयले परते. तेन्ना म्युनिसिपल इलेक्शनां म्हणटाले, जिल्हा इलेक्शनां म्हणटाले, परत सत्तेर आयले. आता पंचायतीनूय आमी परत सत्तेर येतले, आमचे लोक सत्तेर येतले म्हणजे ते परत निवडून येतले. काम केल्यार लोक तुका परत निवडून धाडटा. स्टेट गव्हर्मेंटाक तुमकां न्यू मेळ्ळा, हय. इंडस्ट्रीज जे तुमकां मिनिस्ट्री मेळ्ळा तितून तुमचो कितें रोल आसतलो? हांव याद करता सगळ्यांक 1990 28 वर्सां तेन्ना म्हाका आसली. तेन्ना हांव इंडस्ट्रीज अँड मायन्स मिनिस्टर आशिल्लो. सो हांवें मिनिस्ट्रीन काम केल्लें आसा. तेन्ना कितलेशे इंडस्ट्रियल एस्टेट आयिल्ले आनी खास करून वेर्ना इंडस्ट्रियल एस्टेट इट वॉज माय बेबी. सो म्हाका खबर आसा इंडस्ट्रीज कशे सांबाळपा जाय आनी आमचे अनएम्प्लॉयमेंट जी बेकारसाण आसा ती कशी काबार करपाची, कशी काबार जातली. सगल्यांक आमी गव्हर्मेंट जॉब दिवपाक शकना. सो एनवायरमेंट फ्रेंडली इंडस्ट्री आमी एलाव करपाक जाय. आनी दुसरें म्हणल्यार जे आसा ते इंडस्ट्रीज आमचे गोंयकारांचे खूब इंडस्ट्री आहा तांकां हांव जाणा कितें प्रॅक्टिकल डिफिकल्टी आहा त्यो. तांकां तरी एक्सपान्शन करपा जाय, तांकां करपा मेळनासलें. म्हाजे कडेन येताले, दो आय वॉज नॉट इंडस्ट्रीज मिनिस्टर, म्हाजे कडेन खूब जाण येवन रडटाले अशें अशें डिफिकल्टी येता. खूंय बॉटल नेक आसा ते आमी काडून उडयतले, खूंय डिफिकल्टी फेस करता ते आमी काडून उडयतले. आनी स्मूथ म्हणजे जशें एक टायमा आमी अशें म्हणटाले की वन विंडो क्लियरन्स हेज टू बी देर. कोण इंडस्ट्री घालता ताका सोंपेपण मेळपा जाय. कशें हें सोंपेपण हाडपाचें, कशें आसा तांकां एक्सपान्शन करपाक आमी संदी दिवपाची. आनी जी बेकारसाण आसा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करून गोंयचे भायर वचपाक ना पडटा ते आमी कशें ती स्थिती हाडपाची ती आय एम एक्सरसायजींग माय मायंड. हांव ते चिंतना म्हाज्या मनान हाडीत आसा. अजून म्हाजें ब्रिफींगूय जावना इंडस्ट्रीज. हांव फाल्यां म्हाज्या सगळ्या ऑफिसरांक घेवन बसतलो. ते उपरांत सगळे स्टेक होल्डर्स ऑलरेडी ते अपॉयंटमेंट म्हाजे कडेन मागपा लागिल्ले आसा. एक एक करून अपॉयंटमेंट तेंचेय सगळ्यांचे आयकून विथ टेकिंग ऑल स्टेक होल्डर्स इन टू कॉन्फिडन्स तांकां सगळ्या विश्वासाक घेवनूच फुडले आमचे रोड मॅप कितें आसा बऱ्यांतले बरे इंडस्ट्रीज गोंयांत हाडपाक पोल्युशन ना करता आमची प्रयत्न आसतले. सर स्टेट गव्हर्मेंटाक उलयता आसतना खोल्ले इंडस्ट्रियल इस्टेट जो आसा तो रिवायव करपाची गरज आसा म्हणून खूब जाण फुडें सरलेले. त्या गजाली कडेन तुमी कशें पळयता? खोर्लेमूच न्हय, पिलेनूच न्हय, सगळे इंडस्ट्रियल इस्टेट जे हांव जाणा ते भाशेन सांकवाल सुद्दां जे म्हाजी इंडस्ट्री स्वताची 1918 आसली ती अजुनूय आहा. पूण ते इंडस्ट्रियल इस्टेट तूं पळोवपाक गेल्यार तेंय मेल्ल्या भाशेन जाल्ले आसा. खूब इंडस्ट्रियल इस्टेट तेंचे डिफिकल्टी कितें, प्रॅक्टिकली आमी कितें करपा जाय हांव करून जरूर तांकां दितलो. पयले तेंचे घराणे आयकून तेंचे इच्छे प्रमाणे गोंयकारांक आनी गोंयांक कितें बरें पडटा तें हांव करून दाखयतलो. सर आदी केल्लें आसा. स्टेट गव्हर्मेंटाक सुद्धा थोडे अधिकार दिल्ले आसा व्हेइकलाचे फायन कमी करपाचे, ते तुम्ही घेतले? ना पळय तूं पळयल्यार जाता तितले कमीचे कमी फायन आमी दवरले आसा. आमकां लिमीट दिल्ली बिटवीन 1000 to 10,000. आमी 1000च दवरला, सगळे बेर मिनिमम दवरला. एकूय फायन अशी ना की आमी मातशे दोगून मायज दवरला. मिनिमम ऑफ मिनिमम आमी दवरलेले आसा. हे सुरवातीकूच आमी ठरयल्ले. So which relaxation दिला, which other violation, which you people are doing relaxation? म्हणजे खयचे तुम्ही फाईन आहात तेतून खयच्या फायनान कमी केल्ले आसा अशें दिसता? कितलेशे आसा. किती आसा ते? Which one it is? You have it in the Gazette. There is a long list. It's a huge list. You don't expect me येता to. त्या दिसांनी आमी इलेक्ट्रिकल व्हेकल पळोवपाक शकता. आमी कितें रोड आमचे गोंयचे रोडाचेर पळय हांव ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसतनाच अशी कदंबा ऑलमोस्ट कदंबा आमी 35 कितें इलेक्ट्रिकल बसीस हाडलेले आसा. आमकां 100 सँक्शन आनी केल्ल्यो आसा आनी आमी आनी 150 मागलेले आसा. एक कॉन्फरन्स जाल्ली साऊथ गोवा एक हॉटेल 5 स्टार हॉटेलान. हेवी इंडस्ट्रीज सेक्रेटरी आयले, हेवी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर आसले. हांवें तांकां सांगलें वाय नॉट मेक गोवा विथ बसीस वीच आर ऑल इलेक्ट्रीक. आमकां 1200 काय 1400 बसीस जाय पडटल्यो.
तेणी म्हळें लॉंग टर्मार लेट अस डू इट इन द लॉंग टर्म. माझी प्रयत्न अजूनय चलतली. सगळे जाता तितले इलेक्ट्रिकलाचेर चलपाच्यो बसीज हाडपाक. हें कितें जातलें, आमच्या पर्यावरणाचें राखण खऱ्या अर्थान जातली, बिकॉज पोल्युशन जावपा ना. आनी आज एसेन्स इज टू शिफ्ट टू इलेक्ट्रिकल व्हेकल्स विच इज गोइंग टू हॅपन इन ड्यू कोर्स. आमचे मान्य मंत्री बाब नितीन गडकरी हेजेर कितले तोकस घेता आनी कितले त्रास घेता तुमकां खबर आसतली. टू कन्वर्ट अदर देन ऑयल मिन्स डिझल एंड पेट्रोल व्हेकल ऑल्टरनेट फ्युएल ते खूब ट्राय करता. कित्याक आमचे इम्पोर्ट बील which is mounting by the day because of rise in crude prices and लोकांक त्रास जाता की more than 100 per liter सगळे जे भाव जाता ते कमी प्रमाणात जाता. सर कितल्या आणि पायपलायनान जे इलेक्ट्रिकल व्हेकल गोंयांत येऊ शकतात? It depends on the need. Private 1,500 vehicles are already registered, scooters and two-wheelers. This year we lost about 6 crore because of exemption given on electrical vehicle. Okay. 1,500 in first year is a big, good The number 6 of crores registration. is subsidies. Subsidy, there is a tax on other vehicles, so whereas in case of electrical vehicle there is no tax. Ah, So the tax implication of giving them tax-free registration is about 6 crore for this year. Next year we expect about 25 crore loss of revenue in promoting EV vehicles, which is for good purpose. How many buses will come? You said. Buses, we expect the numbers in this year around 100 at least. I want to get our buses which are electric buses. सर गव्हर्नमेंट ईव्ही प्रमोट करता पूण जर पळोवपाक गेले जाल्यार चार्जिंग स्टेशन्स तितले ना. सो ना, ना, गव्हर्नमेंटाचो रोल See what came first, the chicken or the egg, हो डिबेट सदां आसतलो. आतां जशें चड इलेक्ट्रिकल व्हेकल येता चार्जिंग स्टेशनूय येवपा जाय आनी येतले वेवस्थीत येतले. आय एम मेकिंग प्रोविजन फॉर दॅट. आय ऑलरेडी टोल्ड Kadamba Transport Corporation, wherever their land is there, make such provision where charging stations would be there. Director, how is the response of the people in these 4 days regarding the fines? People are paying the fines? Yeah, compliance is good actually. People are paying, and you can see overall discipline is better. I should compliment the Goans that by and large they are really following the rules. Slowly that new habit is coming. It's a new normal. लोक पालन करपा लागिल्ले आसा की ते कोणा फायन भरपा नाका. आनी म्हाका दिसता अल्टिमेटली अशें जातलें की सगळे कायद्याचें पालन करून ट्रॅफिक रूल ना मोडटा सगळे तांकां फायनूय भरपा पडपा ना. आमची इच्छा ना की तेणी फायन भरची म्हूण. आमकां आमची इच्छा आसा तेणी फायन बिलकूल भरपा जायना. देन डोंट ब्रेक द लॉ. So 2 more portfolios added to you. What do you want to say? 2 more portfolios added to you. No. Total 4. 4, but only 1, that is industries, not 2 more. You may call it 2 more. I am always a certified person. For me, it doesn't make a difference. I said I'll work in any portfolio, in any number of portfolios. So, maka difference kai jayena. Yes. So you are happy with your portfolio, sir? I am happy whatever work that has been allotted to me by my Honorable Chief Minister. And besides these 4 portfolios, he has also told me, and rightly so, that I will also have to look after GST, being a member of the GST. It is huge work there. They are waiting because the group of ministers that was formed for revenue analysis, they are waiting for the final report. They are waiting for me to be nominated so that we complete the report and submit it to the fuller GST Council. Thank you.